खंय तरी टॅक्सेशन जीएसटीचेर ही सायलंट ऑन जीएसटीचेर तो उलयला पूण नक्की बाबा आपूण ह्या दिसा अथवा ह्या म्हयन्या सावन जीएसटी करतलो अशें काय कॉन्क्रीट उलयना इतल्याच गजालींनी ते इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स तयार जाता काय कितें ना जातलें ही गोष्ट स्लो आसा एकदम उडी मारपाक जमची ना एक कारण कितें जाणा तांणी पयलेच बजेट सुरू करतना सांगला आमचो भर आमच्या फेडरल सिस्टम सांबाळपाचेर आसा हो प्रश्न राज्यां बरोबर निगडीत आसता जीएसटी सरकाराक जाय म्हणून उडी मारूं मेळना आज पर्यंत कित्याक लागून ते फाटीं उरलां तर काही राज्य मोठी राज्य जी आसा ती इमिजिएटली प्रोटेस्ट करून येतात सो तांचोय तातूंत हित गुंथिल्लें आसता हो एक विशय खूब म्हत्वाचो ठरता हाजेर ह्या गजालीचेर हांव विचारूं सोदता तुमकां जीएसटीचो जेन्ना इश्यू येता फाटली जवळ जवळ 8-10 वर्सां जालो इश्यू चल्ला हे सगळ्यांक एकठांय हाडून प्रयत्न केले केंद्रान की सगळीं राज्यां कोणाची ऑथॉरिटी सुट्टा टॅक्सा वयली कोण कॉम्पेन्सेशन मागता असो करून तो अडकला हे सेंटर आज स्टेटीक जीएसटी खातीर कॉम्पेन्सेट करपाची परिस्थिती आसा बिकॉज दॅट इज द मोस्ट सगळ्यांत पयलो रोड ब्लॉक तो जीएसटी खातीर ही हॅज टू कॉम्पेन्सेट टू द स्टेट्स आज ताजी इकॉनॉमिक परिस्थिती जर पळयली ताजी ट्रेजरी सेंटराची इज इट इन अ पोजिशन टू कॉम्पेन्सेट द स्टेट टू क्लियर दीस रोड ब्लॉक ऑफ जीएसटी पहिली गोष्ट कितें आसा ताका फक्त 45 डेज मेळ्ळा बजेट प्रिपेर करपाक नंबर 2 बजेट इज ओन्ली फॉर 9 months नंबर 3 ड्रॉट इज लुमींग लार्ज ड्रॉट येवंक शकता म्हण ताणें चड व्हडली उडी मारूंक ना तशेंच डेट समज दिली जीएसटी खातीर 1 एप्रील म्हूण दिली आनी जाली ना लज जाता सो ही वॉन्ट्स टू मेक शुअर की बाबा जीएसटी किंवा तुगेले डीटीसी सगळे आपल्या कंट्रोलान आसा मागीर तो विल अनाउन्स काय सांगला अशी ह्यो जर गायडलायन्स जर पळयल्यो म्हणजे इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स तयार जावपाक थोडे दीस वतले जीएसटी खातीर हाका लागून एक आतां सध्या बजेटाचेर इमिजिएट रिएक्शन आयलें की ही इज टोईंग द लायन ऑफ चिदंबरम ना 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 एक हातूंत तो वेगळे नेमकें कितें केलां जाचो ताणें प्रोपगंडा केलो संतोष बाब 4-5 सांगता काही गोष्टी आसा पळय बेठ्योच उडयो मारपाक जमचे ना आमची जी इकॉनॉमी आसा ताजी फॉर एग्जाम्पल आतां ताणें 4.1% फिस्कल डेफिसिटाचे टार्गेट तो एकदम आपूण 3 म्हणटलो म्हणूं शकना ताकाय म्हणून टायम जाय ते यूपीआय म्हणटाली ना त्याच बरोबर दुसरी गजाल तुमी इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स म्हणो इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्साक लागून हे बजेटांत सातत्यान तो सांगता की स्टेबल एनवायरमेंट फॉर बिझनेस हातूंत स्टेबल टॅक्स रेजीम टॅक्साचे रेट मेळत तशे हालोवनात परत तो सांगता सो काही जी इंडिकेशन जी दिवपाची असतात पॉलिसी पॅरालिसीस बंद करून आतां तो हाका आपूण फॅसिलिटेटर जावन PPP प्रोजेक्टाचे सातत्यान घोशणा केल्या कितलेशेच PPP प्रोजेक्ट हे सगळे इंडिकेशन तो इन्व्हेस्टराकूच दिता हे लक्षात घेवपाक एक महत्वाची गोष्ट तुम्ही इन्व्हेस्टर कॉन्फिडन्स म्हणले न्ही आज शेअर मार्केट 434 पॉयंटांनी वाडलें विच वॉज शोईंग निगेटीव 200 एट द टायम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बजेट 434 पॉयंटांनी वाडलें दॅट इज द इनिशियल इंडिकेटर दॅट इट इज वेलकम बाय इन्व्हेस्टर पूण ते अक्रॉस सगळ्या सेक्टरांनी वाडूनात डेफिनेटली बँकिंग ज्या कडेन ताणें रिफॉर्म्स दाखयल्या इन्शुरन्सा FDI दाखयला ज्या कडेन FDI आनी FII दाखयला थंयच बूम घेतला सो वॉट एवर स्टेप्स ही हॅज टेकन आपूण शुअर करूंक शकता त्यो ताणें मांडल्या बट कित्याक कितें उलोवप तशें ह्या गजाली वेल्यान आतां लेट अस कम टू द गोवा आस्पेक्ट गोंया खातीर ज्यो ताणें गजाली उलयल्या ताजेर लेट अस कम टू दॅट म्हणजे ई विजाची रेजीम आसा जावं IIT हांचेर रेलेवन्स डेफिनेटली गोंया खातीर गोंयाक असले प्रोजेक्ट तशे आयले गोवा टुरिजमाचे दृश्टीन खूब महत्वाचें डेस्टिनेशन ताका लागून गेली ई विजा रेजीम असल्यो ज्यो गोश्टी आहा त्यो खूब दुसरें गोंयाक पूण गोंयाक सद्या आमी पळयलो जाल्यार NIT सारकेलो प्रोजेक्ट सुद्दां गोंयाच्यान सारको चालीक लावूंक जायना हे लँड रिफॉर्म्स हांगा जाय लँड रिफॉर्म्साचेर ह्या बजेटान अजून पर्यंत कांयच उलोवना हांगा गोंयाक जमनीची मारामारी आसा सद्या अशे परिस्थितीक आतां IIMात ही गजाल प्रॅक्टिकल आसा गोंयाक क्वेश्चन फॉर म्हज्या कोतान प्रॅक्टिकल म्हणजे प्रॅक्टिकल करून घेवपाची तयारी जाय कित्याक सांग पळोवया आमी जर प्रदूषणकारी उद्योग हाडले आमकां कारण IIMा सुद्दां गोंयकार फालसा काय रिजर्वेशन मागतले आनी कितें तरी करतले गोंयकार मागतले म्हणजे गोंयकारांचे मानसीक हे करचें पडटलें लोकांक शाणे करचें पडटलें ह्या विशयाचेर अवेर करचें पडटलें कित्याक आमी कितें करूं जाय आमी जर प्रदूषणकारी उद्योग मोठे उद्योग आमकां पचनात जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिवेन्यू जनरेशना खातीर आमकां अवेन्यूज जाय तातूंत फक्त टुरिजमाचेर रावन जावचें ना एज्युकेशन हब हो एक कन्सेप्टूय
आमकां त्या दृश्टीन विचार करचो पडटलो. म्हणून म्हज्या कोतान ही हायर एज्युकेशनाची जी सेंटर्स आसात ती हांगा केंद्र जावप गरजेचें. आतां एक प्रश्न येता, तुमी जमनीचो म्हळो, आमकां एक प्रश्न बादता सदांच की काही केंद्रीय आस्थापना जी हांगा आयिल्ले आहा हाज्या पयलीं तांणी व्हडल्यो व्हडल्यो जमनी घेवन तश्योच दवरिल्ल्यो आसा. म्हणून मुख्यमंत्री आमचो केन्नाय सांगता की गरज आसा तितलेच तांकां जमनी दिवपाक जाय, मेळत तश्यो जमनी वांटपाक आमचे कडेन ना. ह्या जमनीच्या प्रश्नाचेर जो सरकाराचे जमनीच्या बाबतींत समजा पॉलिसी पळयली, आतां मोठे प्रोजेक्ट जे हाडूं सोदता, मागीर ती कुंकळे NITची जमीन आडकल्ली धरून मोपाची जमीन आडकली, सायबर सिटीची जमीन पेडणे कोट्ट्यांनी आडकली, IT हॅबिटेटांची पर्वरे जमनी आडकल्यो, दोनापावला आडकली, राजीव गांधी IT हॅबिटेट, सगळे कडेन सरकारान जमनी घेवन घेवन ज्या कडेन सेंट्रल फंडींग लागता एसिस्टन्स, सरकार प्रोजेक्ट हाडटा पूण ते मोठे GDPक हात घालपी अथवा GDP रेज करपासाठी प्रोजेक्ट गोंय रेज करूं शकना, उबारूं शकना. हे कितले प्रॅक्टिकल सर हे दितात. E-visa इज ओके, दॅट इज जस्ट अ रिफॉर्म. बरोबर. फर्स्ट टायम खंयच्याच बजेटान फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ द बजेट्स गोंयचें नांव दोन कडेन स्पेसिफीक ताणें मेन्शन केलां. एक IIT आनी कन्वेन्शन सेंटर, हाचे पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें. आतां IIT तुमी म्हणटले गोंयकारांक कितें फायदो? खूब फायदो आसा. जेन्ना कंस्ट्रक्शन करतात ना, कॉन्ट्रॅक्ट्स म्हण किंवा रनिंग एंड मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट, मागीर रेंटल फ्लॅट्स, मागीर ते IIT आसा दे कॅन टेक वेरियस प्रोजेक्ट्स फॉर गोवा, डू सम एक्सपेरिमेंटेशन. आतां आमी EDCन भुरग्यांक लोनां दिता पळय CMRY, तांकां ट्रेनिंग दिवपाक जिम आसा पळय गोवा इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, थंयचो प्रोफेसर हाडिल्ले. हाचे फुडें आमी IIT घेवंक शकता. तरी मोस्ट इम्पॉर्टंट ब्रँडींग ऑफ गोवा. इफी तुमी लक्षांत जालें, इफी खातीर ब्रँडींग कितलें वाडलें गोंयचें. IIT खातीर विजिबिलिटी आनी ब्रँडींग येतलें. खरगपूर फॉर एक्झाम्पल, खरगपूर यू डोंट नो व्हॉट इज खरगपूर. खरगपूर इज फेमस ओनली बिकॉज IIT खरगपूर. आनी एक गजाल बजेटांत आज तो सकाळीं वयला, ही इज रिवायविंग द SEZ पॉलिसी. गोंयचे जे मेजर 5 ते 6 SEZ आडकल्ले ते अजुनूय सुप्रीम कोर्टांत आसा आनी ते अशा खातीर तांणी ताटकळत दवरले थंय इन्व्हेस्टरांनी की केन्ना तरी सेटलमेंट जातलो सरकारा कडेन. म्हणजे गोंयाक हे SEZ परत येवपाक शकता जे संकेत ही हॅज क्लियरली सेड ही इज रिवायविंग SEZ पॉलिसी. एक लक्षांत दवरा, हे SEZ जे फाटले पॉलिसींतल्यान जे आयिल्ले ते SEZ हे नांवाचे मॅन्युफॅक्चरींग आनी फाटल्यान रियल इस्टेट प्रोजेक्ट अशें ताजें स्वरूप आशिल्लें. पूण लँड चंक तितलोच तांकां जो मेजर जसो लँड चंक लागता तो आसा गोंयाक SEZ तेन्ना जमनीचोय मुद्दो जाल्लो. हो विशय परत येतलोच. सपोजींग जर तशा जर परत आनी गोंयाची कॅपॅसिटी बाबा 15 SEZ घेवपाची, 8 घेवपाची काय ती 2 घेवपाची, होवूय विशय हाका लागून येतलो. पण म्हज्या कोतान डिबेटीचो विशय म्हणल्यार ताणें SEZ हाडटा म्हणल्यार म्हणून आनी ही इज टॉकिंग अबाउट 25 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इज नॉट टॉकिंग अबाउट गोवा. काय न्ही, गोवाक जर नाका ही विल नॉट गिव. जंय SEZ चालू आसा ही पूण जे प्रोमोटर आसात ते नॅशनल ते अजुनूय तांणी ती पेंडन्सी दवरल्या सुप्रीम कोर्टात की केन्ना ना केन्ना सरकारा जे सेटलमेंट करतलो म्हणून ते जितें जावं शकता काय म्हणून. गोंयान इट इज इम्पॉसिबल. ताणें बाकीच्या दे मे गो टू सुप्रीम कोर्ट अगेन सेइंग नाउ सेंटर हॅज फ्रेम्ड अ SEZ पॉलिसी अगेन यू रिहॅबिलिटेट ते पॉलिसी राज्याची हे घेतले शिवाय सेंटर सोपूंक शकना अशें व्हेरी क्लियर. 100%. आनी गोंयान कितें आसलें एज ई सेड हें तें रियल इस्टेट बिझनेस केल्लो. इट वॉज नॉट प्युअर SEZ. गोंयकारांक बेनिफीट कांय नाशिल्लें काय न्ही, म्हणून तो प्रोजेक्ट जालो. आनी एक मुद्दो बजेटाक जो आयलो ना, म्हणजे बजेटाचे पयलीं जी सगळी एनालिसीस जाताली ती तो भांगराची इम्पोर्ट ड्युटी जी फाटले सरकारान वाडयल्ली, गोंयाकय खूब रेलेवन्स तो मुद्दो. भांगराची इम्पोर्ट ड्युटी तो कमी करतलो आनी भांगर खंय तरी सवाय बिवाय जातलें म्हणून रावतालें, कारण स्मगलिंग प्रचंड वाडलां. आफ्टर ती 4% वयल्यान जी झूप करून 10% केली ताणें गोल्डाक हात लायलो ना. ज्युवेलरी जे ताजी गुजराताचो स्वता जो बिझनेस आसा, जेम्स एंड ज्युवेलरी खूब आसा, तरी ताणें गोल्डाची इम्पोर्ट ड्युटी घातला आनी प्रचंड स्मगलिंग जाता. कित्या खातीर आसूं हें? That was not a major issue here, goldache, but very important, relevant for Goa is mining. Mining, ताजो attitude of the government he has shown. ताणे clear म्हणला, we want to encourage investment in mining whilst taking care of the environment. आणि secondly म्हणला, जे इम्पॅस प्रॉब्लेम गोंयांत जाला आयर्न ओरचो, गोंयचें नांव घेवना, आयर्न ओर मायनिंगचो जो प्रॉब्लेम जाला तो आमी जाता तितले बेगीन सोडयतले. मायनिंगाच्या बाबतींत एक गजाल आसा, ते वोडाफोनाचें जें प्रकरण जालें प्रणब मुखर्जी वेळार, तें आंगलट येतकीर तांणी रिट्रोस्पेक्टीव एमेंडमेंट जे आसा ते आतां तांणी बंद केले. आतां MMDR एक्टाक जर एमेंडमेंटा वचत
गोंयांक खुबश्यो गजाली रिट्रोस्पेक्टीव लावच्यो पडटल्यो. थंय तो रिट्रोस्पेक्टीव नाका म्हणटा, कारण इंडस्ट्री अगेन्स्ट वता रिट्रोस्पेक्टीव लेजिस्लेशन्स केली की. पूण गोंयांक करतलो जाल्यार MMDR एक्ट रिट्रोस्पेक्टीव कांय गजाली लावच्यो पडटल्यो जी फाटलीं कोफुसांव सोडयतले जाल्यार. न्ही ईच केस थंय सरकार दुसरी केस- पॉलिसी केस- घेतलो रिट्रोस्पेक्टिवाच्या बाबतींत MMDR एक्टाक. ना म्हाका तशें दिसना. ह्यो केस टू केस विशय एक्झॅक्टली. पहिली गोष्ट म्हणल्यार यू हॅव टू लूक एट इट होलिस्टिकली. नंबर 2 यू हॅव टू हँडल द केस टू केस बेसीस. खंय गरज आसा न्ही थंय तशें करचें पडटलें. बट रिट्रोस्पेक्टीव फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स वॉज व्हेरी बॅड. ते येता हांगा इंडियन पयसो घालपाक, सडनली तूं म्हणटा 20 वर्सां साकून फाटल्यान कायदो चेंज करता, तें ताणें बंद केलां. एक फायनल प्रश्न आता. ते स्टेबल एनवायरमेंटाचो Correct. प्रश्न, बिझनेस एनवायरमेंट स्टेबल रेजीम दिवपाचो विशय तो. आमचे कडेन फक्त 5 मिनटां आसा. एक फायनल प्रश्न ह्या गजालीचेर. हय, मोदी सरकाराची इकॉनॉमिक क्रायसिसाक फुडें वचपाची जर पद्दत पळयली, हय. नो मायंडलेस पॉप्युलिझम हें धरून वता तो. हय. जंय जाय थंयच पयसो घालूं जाय. ह्या बजेटांतल्यान पर्रीकार सरकारान कितें शिकप? न्ही म्हाका कारण तांणी मनरेगाचेर कांयच हें करूं ना. फूड सेक्युरिटी बिलाचे ज्यो खर्चीक गजाली आसा, ज्या कडेन पयसो वता लोकांक सारको पावना, थंयसरचो थंड आसा ताणें जाग काडूं ना. मे बी हील ट्रीम दोज थिंग्स. आनी हांगा सरकार पॉप्युलिस्टीक वता. आनी अरुण जेटली ऑलवेज म्हणजे अगेन्स्ट तो मायंडलेस पॉप्युलिझमाचेर उलयता. गोंयान ह्या बजेटांतल्यान कितें शिकून म्हज्या घेवप? कोतान सरकारान एक खूब म्हत्वाची गोश्ट शिकपाक जाय, म्हळ्यार ज्यो अनुदानां आहात, सबसिडीज, त्यो खऱ्योच जे गरजवंत आहात तांकां पावपा सारक्योच स्किमी सरकारान करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आमची ती गृहलक्ष्मी चलयां खातीर जी स्कीम आसा ती ताका हें बी दवरूं ना इन्कमाचो. ताका लागून सायबर स्किमी ज्यो आसा, ज्यो Exactly. तेच लॅपटॉप सांगता. बी भुरगे विकता ते पळयता वर्सभरान. हे स्किमीक ह्यो सबसिडी ज्यो आसा ताजो दुरुपयोग जाता, तो दुरुपयोग टाळचो. इतले पॉप्युलिस्ट जावपाची कसलीच गरज ना अशें म्हाका दिसता. सरकारान कितें शिकचें गोंयच्या सरकारान ह्या बजेटांतल्यान? इनफॅक्ट आय वूड Because the से economic scenario is same for both. As Goa, it is applicable to at the center also. इनफॅक्ट दोगूय संकटांक आसात. हांव उलटें म्हणटलो की सेंट्रल गव्हर्मेंटान पर्रीकार कडेन शिकचें. कारण जेन्ना ताणें टेक ओवर केलें, काँग्रेसीन मॅस करून दवरिल्लें, ही हॅड टू पे 500 कोटी ती बिलां. नंबर 2 द इकॉनॉमी शॅम्बल्स. नंबर 3 मायनींग सडनली बंद पडलें. इतलें आसून तर राज्य 2 वर्सां सुरळीत चलयलेला. स्किमी सगळ्यो कंटिन्यू करून सी दॅट इज तो पर्स्पेक्टिव्ह असो येता की काँग्रेसी परस ह्या सरकारान बरें चलयलें म्हणून लोक म्हणटात. पूण ती फिगर्सां जर वचत आमी बजेटाच्या, तो जवळ जवळ 1200 कोटींचे जवळ लोनिंग करता. ताजी डेफिसिटां झिरो रेवेन्यूआ वयल्यान 250, 300, 450 कोटींचेर पावता. एक्च्युअल फिगर्स येता म्हणल्यार वर्स सोंपता म्हणल्यार अशी तरेची बजेट हालोवन उडयल्यात. आनी ती डेफिसिटी येता ती पळय, त्यो ताजी पॉप्युलिस्टीक स्किमी ज्यो 400 ते 500 कोटी खातात, ती इक्विवलंट डेफिसिट्स ताजी वाडटात. न्ही पॉप्युलिस्ट म्हणजे मॅटर ऑफ पर्स्पेक्टीव. आतां मायनींग जे डिपेंडंट आसा ते सामके त्रासान आसा. तांकां जर पयशे दिले 1000, 1500, 2000, यू कॅनॉट कॉल इट पॉप्युलिस्टीक. रुलर हॅज टू टेक केअर ऑफ द पुअरस्ट पीपल फर्स्ट. कळ्ळें न्ही? पुअरस्ट पीपल, ग्रह आधार गरीब बायलांक तो दिता. सो यू कॅनॉट कॉल देम पॉप्युलिस्टीक. तर इतल्याचेर आमचे बरोबर आतां आशिल्ले प्रकाश बाब आनीक संतोष बाब. एनालिसीस हाजी इतल्यातल्यान आयली की सरकारान जे आतांचे परिस्थितीक जी सरकारा फुडें परिस्थिती आसा तातूंत योग्य अशें बजेट केलां. पूण एनफोर्समेंट जो आसा तो ताका एनफोर्समेंटा खातीर कांय वेळ दिवचो पडटलो. कारण सरकाराची करन्सीचे बाबतींत, सरकाराची इकॉनॉमीचे बाबतींत, सरकारची इन्फ्लेशनाच्या बाबतींत परिस्थिती सामकी वायट आसता. ती सुदार मेरेन तो बजेट एनफोर्स करपाक सरकाराक थोडो तरी वेळ दिवचो पडटलो. बट कन्सेप्च्युअली द बजेट शोज की फुडें अच्छे दिन एक वेळ भारतीयांक आनी गोंयकारांक येवं येता. प्रकाश बाब, तुमी हांगा आयले, आमचे बरोबर उलयले, एनालिसीस केली. थँक्स अ लॉट. थँक्यू. संतोष बाब, तुमकां आयले. बळीत रावात प्रुडंट मिडिया.